येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा दिवन तुका आमी हसिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा दिवन तुका सोम्या आमी हसिता आमचो उजवाड काळो धांवडांचो विज्ञान वारांनी आमकां सांबाळचो तूं आमचो उजवाड काळो धांवडांचो विज्ञान वारांनी आमकां सांबाळचो येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा दिवन तुका आमी हसिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा दिवन तुका सोम्या आमी हसिता. मुखार भाव भयणीनो ह्या नव्याच्या दिसाक तुमकां स्वागत मागता आसतना सभा जाणांनी तांची ते सवा अर्गां बलिदानां दिल्यांत मिसां दिल्यान तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन अर्गां आनी ते सवा पिडिता फेबी आनी जसिंता मेंडोन्सा दो कतार अर्गां मिसाचे बलिदान पिडिता हिल्डा सालियान दुबय दोळ्यांचें ऑपरेशन सक्सेस जाल्ल्याक तशेंच अर्गां मीस दिता बाय हिल्डा सालियान देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणाक लागून मीस दिता दुबय अर्गां मीस दिता स्टेल्ला पुटाडो आनी कुटुंब बँगलोर ह्या कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. फादर मायकल मास्करिनास काटेल फिरगेजेचे विगार हांगा तांकां आमी सर्वांचे तर्फेन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सर बरें मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो. मुगाळ भाव भयणीनो जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी लागीं लागीं तयाराय करन आसां. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता मोरयेक थंयसर गब्रियल पडव्यान देवपुताची आवय जावंक आपणें दिवचें. थंयसर गब्रियल पडवो सांगता मोरी कृपेन भरलेली देवाच्या कृपेन भरलेली आनी कृपेन भरलेले मात्र न्हय थंयसर ती देवपुताची आवय जावंक देव सर्वेस्पर देव तुजे सोबे आसा. आमी कृपेन आसल्यार मात्र सर्वेस्पर देव आमचे थंय वस्ती करता म्हणलें थंयसर गब्रियल पडवो कित्याक मोरयेन कृपेन भरली ती देखून देव तिचे सोबे आसा आनी आमी देवा सोबे रावून देवाक वळखून देवाक आमचे सोबे रावूंक आमी अवकाश करून दिवंक जाय. जायते फावटी आमी कृपा जोडूंक ना जावंक पुरो ह्या सुकोवन पडल्या लल्लान सुखी करून फातकां जावन देखून देवा लागचें बगसण आमी मागया आनी नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी पदकी म्हणलें वळखो न्हू सांगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पददार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरण सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पददार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया
kakutka Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थूया. ससनाच्या देवा चेतना सोडवण्याचो संदेश दिवन तुझ्या दुथाक निष्कळंक पमकारीशी तुवें धाडलोय. तेदुआ तिणें तुझ्या उसारूंक नजो जाल्ल्या शब्दाक आपल्या कुशव्यांक घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्मेच्या उजवाडान बरोवन देवाचें भिडारती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच कल्ती जावंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करदेव तुजे सवयी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्परान हाजे कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सरेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायांतली या उंच सर्गा वयली जावं. पूण आवाजान जाप दिली, हांव सांगचो मागचो ना, हांव सरेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्यानो चीत दिवन आयका, तुमी मनशाक सतायली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सरेस्परस तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. आपले भितर चलता सर्वेस्पर, तोच महिमेचो राजा. आपले भितर चलता सर्वेस्पर, तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितुमानी तांतली सगळी क्रिस्तकाय. संवसारांनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितुम दर्यावूय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीरकार दवरल्या. आपले भितर चलता सर्वेस्पर, तोच महिमेचो राजा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत. ताच्या पवितळार पांय दवरून कोण तो योग. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्यांक आपले काळीज उबारिना, तसल्यांक फावो. आपले भितर चलता सर्वेस्पर, तोच महिमेचो राजा. आपले भितर चलता सर्वेस्पर,
दाविदाचे सविये सस्नीक राजाचे दरवटे तूं उक्ते करताय काळोखाच्या बंदीन जियेतल्यांक सुटका दिवंक तुर्तान ये Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियेल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले कामकारी सरसी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका ददल्या लागीं करार जाल्ले. ते अमकरीचे नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी वो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अमकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे थावन जल्मोवच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वाजडी म्हूण लेखलेले तिका वो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, ल्हान भुरग्यांक आपली आवय बापूय लागीं आसल्यार, सांगाता आसल्यार भेना, भिरांत ना. आवय बापूय आसा देखून भुरगीं धैर्यान आसता. केदाळा तिंच आसतात तांकां इल्लें बेन दिसता. आनी तशेंच आमी मन जाती पळयता. मन जाती केदाळा काली जावंक पुरो पेटो, माजर, गाय धनी आसा, घरचो धनी आसा, ते जाणा धैर्यान आसतात. पेट्याक आमी पळयल्यार तो जोर जोर गोंकून मकार मकार वेता. केदाळा धनी फाटल्यान आसल्यार मात्र, धनी ना जाल्यार इल्लेशें बीन दिसता ताका. आमकां देव आमचे सांगाता आसा. बडव्यान म्हळें, देवदूतान म्हळें थंयसर मोरयेक, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. सर्वेस्पर देव तुजे सांगाता आसा. देखून ती बरी खबर देवपुताची आवय जावचें तें घडीत ते बरी खबर तिका दिता आसतना तो धैर्यान भरता. भियेचें म्हणून ना, देव तुजे सांगाता आसा. देव आसा देखून भियें गरज ना, भियोवची गरज ना. तुवें देवाच्या कुशेक येस म्हळ्यार जालें आनी त्या प्रमाणे तुवें तुजें जिवीत रुपीत केल्यार जालें. आमकां पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मोरयेन कशें जेजूची आवय जावंक येस म्हळें त्या दीस मात्र न्ही, बरी खबर आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही, थंयसर तिका देवतान खबर दिल्ल्या वेळार मात्र न्ही,
बघा रे तिच्या जिवितांत तिणें हर एक फावटी येस म्हळां. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता सर्वेस्पर देव आमचे संगत आसचें मस्त फावटी उल्लेख आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तकांत जायते उल्लेख आमकां मेळटा. इस्रायलाक देवाचें आश्वासन म्हणजे देव तांचे सगळें आसा म्हणून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 10 आमकां सांगता, भियेनाका. इस्रायल परजेक सांगचें देवान, भियेनाका, हांव तुजे सोबे आसा, हांव तुजे सोबे आसा, घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. मग भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता त्या इस्रायल परजा ती चलोन वता आसतना, बसयल्या गांव वता आसतना थंयसर देव तांचे सांगता आसा, देव आसा. आनी तितले मात्र न्ही, आमी पळयता जेजून आपल्या सिसांक दिश्टीक पडोन पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सांगलें आसा. मातेव अध्याय 28 वाक्य 20 आमकां सांगता, हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यान तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. भयणीनो, जेजूय म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. देव आमचे सांगता सदांच आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत इसाकाक देव आशिर्वाद दिता आनी सांगता आसा म्हणलें थंयसर ताका सांगता. अध्याय 26 वाक्य 24 आमकां सांगता, हांव तुज्या बापयचो अब्रामाचो देव, भियेनाका, हांव तुजे सोबें आसा. म्हज्या सेवका अब्रामाक लागून हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी संतत वाडयतलो. म्हणजे देव हर एका पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मनशां सांगता रावोंक आशेता. देखून हर एक ते इस्रायल परजे मात्र न्ही, आमच्याय चलत्या जिवितांत जेजू आमचे सोबें रावोंक आशेता. देव इमानुएल, देव आमचे सांगता सदांच रावोंक आशेत आसतना आमी देवा थंय देवाक वळखोन देवाक आमचे थंय रावोंक बिडार करीचे. मोरयेन तिचो कुस्वत्तो दिलो, जेजूक जल्मोंक जागो दिलो. देव सगळे तिचे सोबें आसा म्हणलें ती पातयेली आनी जियेली आनी जेजूक आपल्या कुशव्यान घेवन हर एकल्या आमकां सोडवण मेळच्या खातीर जेजूक आमकां दिलो. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचे सोबें आसतना आमकां वायट करूंक जायना, वायट उलोवंक जायना, खोटी काडूंक जायना. कित्याक ते आमी मस्त फावटी विसरून सोडटा. आमकां विसर पडटा, मस्त फावटी विसर पडटा. मस्त संगती काम करूंक कामाची विसर पडटा आनी खंयसर वचूंक आसल्यार विसर पडटा आनी ताच्याकी व्हरतें आमकां विसर पडचें देव आसा म्हणलें जायते फावटी आमकां विसर पडले आसा. देखून पवित्र पुस्तकांत हर एक कडेन देव आमचे सोबें आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. एक भाव 19 फावटी म्हणजे 19 फावटी इंटरव्यू गेलो कामा खातीर आनी फेल जावन आयलो, पास जावना. ताका याद जाका थंय गेलो आनी म्हणलो हांव इतले फावटी गेलो पास जावना. देखून याद जाकान ताका म्हणलें देव तुजे सोबें आसा. देखून तूं मागणें कर, देवाचें हजरपण भोग आनी इंटरव्यूक वच, खंडीत तूं पास जाताय, काम तुका मेळटा. आनी ह्याच भावार्थान जेजूचेर भावार्थोन इगर्जेक गेलो, बरेंकर मागणें केलें, इंटरव्यू गेलो आनी थंयसर पास जालो, काम मेळ्ळें, बरें काम फावो जालें, कुटुंब चलोवंक साध्य जालें. मग भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान घडिता देव आसा म्हणलें पातयेवचें जायते फावटी कश्ट जाता. स्नानीक जुवांक पळया, थंयसर तो जेजूची वाट तयार करता आसतना ताका बंदेंत घाल्ल्या वेळार जेजू विशयांत ताणें आयकलें हेरांनी सांगचें,
देखून तो जण जाणणं ताची शीस जाणणं शिसांक जाणणं तो विसारता तुनसुकी या नेकल्यासी आमी वाट पळय जाय देखून थंयसर धाडिल्ल्या वेळार कितें जाता थंयसर ताका जेजू सारकी जाप ताच्या शिसांक दिता कितें तांणी पळयलां कितें तांणी भोगलां तें आयकलां तें वचून स्नानीक जुवांक सांगा खोडकार नितळ जातात कुर्डे पळयतात तोंटे चलतात पिडेस्त बरे जातात जायत देवाची बरी खबर परगट जाता देखून हें वचून स्नानीक जुवांक तांणी सांगलें देखून हर एक फावटी आमच्याय जिवितांत मस्त फावटी अशेंच घडटा स्नानीक जुवांक जालें आनी तितलें मात्र न्ही जायते फावटी आमी आंबाड्याचे रूख पळयले जावंक पुरो आंबाड्याचे रूख आंबाडे जावच्या पयलें आंबाड्याच्या रूखाची खोली सकट झडटा आनी खोली झडली म्हणून आंबाड्याचे रूख कोणी खातरनात कित्याक ताच्या उपरांत आंबाडे जावचे फळ येवचे उपरांत खोली सकट झडजे ताच्या उपरांत थंयसर बरें आंबाडे फळ मेळटा आमचे जिवितांत तशेंच जायते फावटी आमी मागणें करता देवाची कृपा मागता कश्ट येतात पिढा येता समस्या जातात आनी कितें जाता सकट जाता आसतना आमकां एका रितीन भोगता कांय प्रयोजन ना कितलें मागणें केलें आनी ती घडी येतना आमी तिरसाण सांबाळी जाय आनी तेंचे दितीन ह्या पुस्तकांत आमी आयकता मोइजे इस्रायल लोकांक तिरसाण सांबाळूंक तो सांगता अध्यायी 31 वाक्य सो धैर्य घेया थीर रावा भिये नाकात तरतर नाकात कित्याक सर्वेच पर देव तुमचे सोवे आसा तो तुमकां सांडून घालचो ना तो तुमकां सांडचो ना केदींक सांडचो ना मग भाव भयणीनो देव आसा सांगातपण देव ताचें आमी इंग्लिशान प्रेजन्स ताचें हजरपण देव आसा म्हणल्यार आमी भोगल्या वेळार तें ताच्या कृपेन आमी जियेल्या वेळार आमचें थंय बरेंपण जाता मरये थंय जाल्लें बरेंपण आमचें थंय जाता देखून आमी मस्त फावटी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार देव लागीं येता आमकां मस्त फावटी आमकां देव दिसना जायते जाण म्हणटात बिगाक सरी करना कश्ट बिगाक सरी करना म्हणटात कितें आमकां कश्ट येतना आमकां बीग मात्र दिसचें सावी दिसना देव बीग कश्ट सांगता परिहारी धाडटा तोच सांगत दिता आनी हांव तुमचे सोवे आसा म्हणटा आनी ह्या इतलें म्हळ्यार आमकां थंयसर सावी दिसना बदलाक बीग मात्र दिसचें बीग म्हणलें कश्ट मात्र दिसचें देखून आमकां हे कश्ट दिसतात पूण आमकां थंयसर देवान दिवची सावी दिसना परिहार ह्या कश्टांक परिहार म्हणली सावी आमकां दिसना मस्त फावटी मगाळ भाव भयणीनो देखून आमकां कुरपा जायचे देखून मोरी कुरपेन भरली आनी ह्या वेळार देव तुजे सोय आसा म्हणून भडव्यान तिका सांगलें आमी कुरपेन आसल्या वेळार मात्र देव आमचे सोवे आसा म्हणल्यार आमकां बगता आमकां कुरपा ना जाल्यार आमकां बगूंक जायना देखून देवाची कृपा हर एक दीस आमी माग जाय काकुळत माग जाय कृपा माग जाय ताचें बळ माग जाय ताची सकत माग जाय ताचें बरेंपण देखून जायते फावटी आमकां अशें बगता की जायते फावटी आमी इतलें मागलें इतलें बरेंपण केलें कित्याक म्हाका कश्ट म्हणलें चिंतप येता आनी ह्या चिंतपान पडून गेल्ल्या वेळार देवाचें हजरपणी विसरून वेता देखून हर एक फावटी आमी म्हणूंक जाय देव आमचे सोवे आसा आमी भिवची गरज ना हबाकूक प्रवादी आमकां सांगता बऱ्या पुरबेन तो सांगता अध्याय 3 वाक्य 17 आनी 18 तो अशें म्हणटा कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचो ना दाखवाल फळां दिवची ना जैतानाचे उत्पन्न कांयच जावचें ना शेतां पीक दिवची नात हिणांतल्यो शेळयो नपय जातल्यो गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेच परातय संतोसतलो देवा म्हज्या थारोका थंय उल्हास करतलो मग भाव भयणीनो कितले नश्ट जाल्यार पिडा शिडा आयल्यार ह्या समस्या जाल्यार म्हजो विश्वास भावार्थ पाती आनी सर्वेस्पर देवातय मात्र कित्याक ते सगळे धाका निवारूंक जाता देखून थंयसर बडवो आमकां मुकुंदारून देवाचें उतर मरयेक सांगतना थंय तो म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना
देवाक सर्व संगती साध्य. तुम्ही एक कहाणी ऐकल्या जावंक बरो. मणको एक व्हडल्या न्हंयत एक जडार उदकाच्या मद्दे एक ल्हान जड आसलें आनी त्या जडार तो बसून आसलो. आनी वो बसून आसतना दिवडान पळयलें ह्या मणक्याक. हो आतां म्हाका मणको मेळ्ळो देखून दर्येत म्हणून हो दिवड धांवण 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 माणको खावंक येता. माणको ताकाच पळयता पूण माणको कितें करता की म्हळ्यार तो देवाक उलो मारता. देवा तुका असत्य म्हणलें कितेंच ना, सर संगती साध्य. आनी देवाक उलो मारता आनी देवाक उलो मागणें करता. आनी हो दिवड एका कुशीन जागी धांवून 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 येताना हो निराशी जायना. हो माणको निराशी जायना कित्याक देवाक आपणाक बाचाव करूंक जाता म्हणलें ताका संपूर्ण फात्यणी भावार्थ ताका आसलो. देखून ह्या वेळार थंयसर धांवण धांवण येता आसतना दिवड लागीं लागीं 10 पीठ 5 पीठ 2 पीठ 1 पीठ आसता म्हणटना आनी विस्वास ना खंय थोनगी एक गीत येता आनी ह्या दिवडाक उखलून व्हरता. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखून देवाक सर संगती साध्य. तो इतलो स्पीड धांवन दिवड येताना माणको निराशी जावना. देवाचेर फात्यणी दवरली. एक खाणी जावंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. पूण तातूंत अर्थ आसा. आमचो भावार्थ देवाचेर आसल्या वेळार फात्यणी भाव देवाचेर आसल्या वेळार कितें सकट घडटा आमकां बरेंपण जाता. भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक देखून आमी हर एक दीस असल्यो संगती आमचे थंय घडचे जाल्यार देवाचें हजारपण भोगचे जाल्यार आमी कृपेन आसाचे. कृपा देवान दिवची. देवान दिवची ती कृपा आमी जोडून घेवचे. आमी जोडून घेवचे तर आमी मागणें करचें. देवाक उलो मारचें. देवाक वळखचें. हर एक घडी देव आमचे सोबे आसा म्हणलें आमी फात्योन जियेत आसतना आमी कृपेन वाडटा. मागणें करतना देवाचें उतर आमी आयकतना वाचतना आमी जियेतना फरगड करतना आनी तितलें मात्र न्हय मागणें करतना मिसाचें बलिदान भेटयतना आमचें उणेपण वळखतना आमची अस्कतकाय वळखतना खालतेपणान देवा सर्ती वेताना आमी कृपेन आसा. ही कृपा देवान दिवची ती आमी जोडूंक जाय. देखून हर एक फावटी कृपेन आसल्या वेळार आमकां जायतें बरेंपण आमचें थंय जाता हेरां थंय जाता. देखून आज जायतें त्या सावां गरजो घेवन तुमी आयल्या जावंक बरो. जायतें माग जाय म्हणून आयल्या जावंक बरो. पूण आमचो विस्वास भावार्थ फात्यणी देव आसा. म्हाका कितेंच वायट घडोवंक तो सोडिना. कित्याक कश्ट येवं दी समस्या जावं दी आनी कितें जावं दी देव आसा. देव इमानुएल देव आमचे सांगता. देखून देवाचें उतर हर एक कडेन आमकां उलोवपाक सांगता. देवाचें उतर सांगता देव आमचे सोबे आसा. मोरये सोबे आसलो देव आमचे सोबे आसा. सदां काल तो आसा पूण ताका वळख जाय. तो राखून रावता. आमच्या काळजाचें धार बडयता. भितर येवंक पवित्र येवकारिस्त आमी सेवता. मोगाळ भाव भयणीनो आमचे थंय देव येता. ते सेवता आसतना कितल्या भक्तीपणान जेजू म्हज्या काळजांत येता म्हणलें भक्तीपण आमी ते सेवता आसतना जायतें बरेंपण करूंक तो येता. ताणें बरें मात्र करचें वायट तो करिना. वायट सांडूंक तो आमकां कृपा दिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन मागता आसतना आमचे सर ते सवाय उडासा काडया मागया. ताची कृपा मागया. भोळ मागया. सकत मागया. जेजो तुजें आजारपण बगोवंक कृपेन वाडोवंक मरये बरी आमी हर एकल्यानी कृपेन वाडोवंक कृपेन वाडटा आसतना तुजें उतर आयकोन त्या प्रमाणे जियोंक तुजी सकत कृपा आमकां दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमीन. गीत नंबर C8 508 पेज नंबर 108. काणी घाडून सोम्या आमी वेदीसशीं जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता.
गोवा उंडो ताका सोरो गुरतामच्या कसवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसाव घाल दनिया पोवीत करवा रामसो कानी काढू सोम्या मी वेदेसशी जमल्या आमका सामी जेजू संगे धनिया तुका समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुजरा दिवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. या तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या अदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भवर्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें ससनाचें जिवीत या बलिदाना वरवीं आमकां मेळो. हे उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नभी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा देव बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वयशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादिनी फरगटलें. उतरावरत्या मुखान आमकां मयीन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावताच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची देखून आतां देवता बराबर सर्गींच्या सदळ बरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र खर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नोव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकाचें बुकसणें मिळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत हें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटूया. तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या संबंधार
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुजीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास करी आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळयोवंक पाव करे आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदारी बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थने धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माय मगो गुर्त जावन एकामेका शांती दिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे प्रेमाचे म्हाका फावना तुमच्या उसरांत म्हाका भलायकी मेळटली सोमिया दयेन ये सोमिया म्हज्या काळजाच्या बिडार तुजे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय ये सोमिया दयेन ये सोमिया म्हज्या काळजाच्या बिडारा तुजे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा
घडी सजीव जावचे ना मुजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय त्वर कर सोम्या ये मुझ्या काळजा राव तू सोम्या मुझ्या या विडारा ये सोमिया दयीन ये सोमिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोरा प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या खणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाची गोडसाण सकता ती खरी स्वस्तकाय भोगूंक पावो या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दया करून थोडी मिनटां बसा. सांजूता देव पुंतळा तुमकां आमी स्वागत मागता. मंगळारा सकाळी रेखा मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस आनी नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. येवच्या मंगळारा प्रत्येक जावन आमी भुरग्यां बसत विशेश करून मागतले. हांव स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू तुमी घेवं येता. CD गरजेक पडच्यो बूक कॅथोलीक पंचांग स्टॉलांत आसात. पेन ड्रायव्ह जेजुराई कोंकणी डिवोशनल सॉंग्स कोंकणी हिंदी कन्नडा आनी हिंदी मिक्स 48 ह्या गांठ्याची कांतारां तुमकां मेळटलीं. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक तशेंच गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंद जाल्लीं वखदां अभिसा तुमकां मेळटात. ती घेवन तांचो फायदो तुमी जोडी येता. मिसां आनी त्या सवां तुमी अभिसांत वेळार दियात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ आसता पूण आज विगार बापू पयस आसा देखून कावन्सिलींग तुमकां आज ती वेवस्था आसची ना. तुमी हांगाच तुमकां मागोवंक आसल्यार इगर्जेंत बसून मागचें. पुरुशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. अभिसान तुमी दिवी येता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर तुमकां जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपारचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस जुबलेव कुमगारां तसलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पोंतळाचो तुमी उगडास करा. त्या लेखाक तुमी जेवणाक आदार दिया. सर भक्तींकां तुमचे खातीर आमी मागतलीं. आज जेवणाक दान दिल्लें संदीप कोटिनो सांजूद वाडो, एन्सिटा स्विझल फेर्नांडीस किरें, ग्लेनिटा डिसोजा जल्मदिवस संदर्भी अर्गामी सावनिता आनी जेवणाक ताणें दान दिलां. पवित्र काळजा वाडो तशेंच डिसोजा आनी कुटुंब पुनारोर कोणेय दान दिल्ली हांगासर आसा जाल्यार तांणी मनाची वात घेवंक मुखार येवचें. नाजाल्यार आमी नोवेनाक तयार जावया. दिमी घालया. ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मागीर सुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसून विनंती करता. सांजुता देव आनी हेर संत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय हांचे मजतीन जेजू आमकां एक मात्र मध्यस्थ मरीपात आमी आतां सांगता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका आनी धर्म तुजो देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तका दिसो आमी उगडास करता. मागीर देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. हे जेजू मनशांच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या पवित्र मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता.
तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लागशिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर उगडाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मनवतात. जेजू आमच्या पवार्थ उदेशी तूं आतां कोरस आमचे मदें आसाय म्हणून आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवासनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी घेवन सुद्दां देवाच्या विनवणे तुजे मरीपाद उपारच्यो करच्यो आनी अत्रेक तुज्या देवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतले म्हणून आमी बरवसता. येजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयणी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगडा सदां सर्वदा आमेन. सांसूत देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजू सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या मागीर सुद्दां देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दरासो मोवाळ मोग तो जाणा जाल्लोय लोकांक जायली क्रिस्ताच्या आनी मुसलमानाच्या मोगान भरून तुवें रक्ताच्या मनाद्वारे सर्ग आपणायलोय. संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टाचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्टां आसली संपूर्ण बरो असतो न्ही म्हजी गज जावन हांव तुज्या पुणशेताक पातयणेन आयलां. मोगाळ बोवा मेळ्ळी दयाकन बसया. सभानी तांच्यो गरज्यो तांचे इरादे तांची मागणी हांगासर भेटिल्ल्या नासना. तांचे खातीर आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन परगांवांत आसा आमच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर आमी मागया. सभार त्या सावांत दिल्यांत जागो बऱ्या मलाक विकून वचोंक 17 जाणांनी बऱ्या सांबाळाचें तांकां काम मेळोवंक मागतात. 16 जाणां बरी भलायकी तांकां फावो जावंक मागतात. 13 जाणांक एलर्जी शेळ कोंकली ते बेगीनच गूण जावंक. 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सेरीक फावो जावंक. 4 जाणांक तांणी काणगेलें रीण बेगीच तांकां फारीक करूंक कृपा मेळोवंक. 10 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक. 20 आनी 13 जाणांक प्रत्येक त्या सावा खातीर ती मागतात. 13 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक. 2 जाणां भुरग्यांनी तांणी सुडाण उलोवंक. 13 जाणांनी दिल्ले पयशे ते तांकां बेगीनच फाटीं मेळोवंक. 8 जाणांक कॅन्सर पिडातावन तांकां गूण जावंक. 2 जाणांक तांचे पांयांचे खिळे बेगीनच गूण जावंक. एकल्याक जाग्याचें पेपर वर्कींग ते बेगीनच जावन जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बेगीनच जावंक. 7 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक. एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक. एकल्याक कामाचें सांबाळ तें वेळार ताका मेळोवंक. 2 जाणां कुटुंबांत सर वडिलांक ताणें काल जावन चलोवंक. 8 जाणांनी तांच्या आमाल पियेवण्यातावन तांकां सुटका मेळोवंक. एकल्याक बंदडेतावन सुटका मेळोवंक. आनी 2 जाणां तांणी मोबायल तावन पयस रावंक. एकल्याक विजा रिन्यू जावच्या पासून तो मागता. एकल्याक पार्किन्स प्रॉब्लेम ते बेगीनच गूण जावंक. 13 जाणांची कोर्ट केस बेगीनच इत्यार जावंक. एकल्याक ते पयना वेळार राखून देवान ताका राखून व्हरूंक. 13 जाणांनी अती धरलें काम बेगीनच ते पंथाक पावोवंक. तशेंच रोविना पिंटो हॉस्पिटलांत आसा. ताच्या आंगांत मस्त एका तराची करज आनी आंगांत कांपवणी वायब्रेशन ताका जाता. ते बेगीनच गूण जावंक मागतात. तांचे खातीर ह्या बलिदान आमी प्रत्येक जनावरां वेळार आमी मागया. तशेंच 9 वर्सांच्या चिरक्याक दोळ्यांक सुनो पडुल्लो. ते बेगीनच ताका ताच्या ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेर ऑपरेशन आसा. तें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावचें पासून मागोवंक विनंती केल्या ह्या कुटुंबाच्या त्या साव खातीर आनी आमच्या त्या साव खातीर आमी मागया. जायती मागणी त्या सावा इरादे आमची आसात. दयेकन आमी दिमी घालया. आमचे दोनी हात उबारया दोळे धांपोवन आमची गरज्यो विनवण्यो ह्या भोव भयणी सांगता. आमी आमच्या पात्रांत स्वता मरिपा देवा बापाक भेटोवन दिवया. सांगता म्हणया म्हजे सांगता म्हणा. अर्गां तुका समया जेजू. वगडाप तुका समया जेजू. आराधन तुका समया जेजू. स्तुती तुका समया जेजू. महिमा तुका समया जेजू. आराधन वगडाप तुका समया जेजू. निरंतर म्हणया अर्गां तुका समया जेजू. वगडाप तुका समया जेजू. आराधन तुका समया जेजू. महिमा तुका समया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आमकां रोगांतल्यान वरांतल्या पिड्याच्यान आमकां राखून व्हेल्या. बरी भलायकी समाधान शांती तुवें आमकां फोव केल्या खातीर
जर वायनात ल्हान वरांतले आमकां राखून आमी मागले आशिल्ले तुवें आमकां फोव केल्याक भावार्थान मागलें विश्वासान मागलें सर सदांच तूं आमकां दिताय देखून आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू हालेलुया 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 नवनाचे मागणे आमी म्हणटा सुया म्हज्या मतीर काळो खाण म्हजो भवार्थ नडलोंग पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तुज्या अपोस्त्री पदवेन पयस तोंडाय ये वती आसता म्हज्या काळजाच्या गुंडाय येतावन हांव तुकोलो मरता अशा संडिल्या बरोस दिवचें केरी तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका पिटयतां तुज्या मोवाळ माहिपासी नांवां की तूं म्हाका मकान आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेणें तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या समया जेजूचें महिमेंत नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन भाग्यवंत जोदू ता देवाक उलय कस्ता अडचणेंत निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या भाग्यवंत जोता देवा असो जेजू लागीं विनंती कर आमच्या बापा साहिबा बिस्प साहिबा आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर संवसार उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता समेस्त मनशांक पावोंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यांक रडचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कर्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर भाग्यवंत कुटुंबांची येयल्या समयान जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सस्नेक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलावण्यांचेर आनी कुडीच्या आक्राम वडण्यांचेर जैत उरच्याक आमा पासो जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थया मैमेवंतो धर्मतानी रक्त सक्षा भाग्यवंत जुता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजान तूं सोडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कस्तां अडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेन तुजे कुमोक आमकां सदांच मेळों दी अशें ह्या जिणयेच्या पैणां शबितायेन सोमकोन सर्गीन देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्मे निरंतर आराधन करूं आमी बाबा शंकर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं मोगाळ भोवमीण सबार आनी तांचे जिवितांत जाल्लें बरेंपण ओळखून पात्रोन सदां मारिपा देवा बापाक अर्गां दिता तशेंच ती अर्गां दिता आसतना आमी तांचे सांगाता मेळोन आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवा बापाक आमी अर्गां दिवया 8 जाणांक बरें काम फोव केल्ल्याक अर्गां दितात 12 जाणांक तांची भलायकी बरी जाल्ल्याक जिवितांत संतोश समाधान तांकां मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें किमोथेरपी डोज बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिता एकली चली घर सोडून गेल्ली ती फाटी आयल्या पसत अर्गां दितात कुटुंबाचे सांदे त्या कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर आनी तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवया परत आमच्या आदोबारयां आमच्या दोळे धांपया निरंतरी देवा बापाक स्तुती आमी गावया अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू अर्गां आनी ओगळाप तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू निरंतर आमी म्हणया अर्गां तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू हालेलुया 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 आमकां सर्वांतल्यान वरांतल्या पिडे राखून व्हेल्ल्या खातीर आमच्या संगात रावल्या खातीर आमकां तुज्या उतरांद्वारे आमकां तुजे लागीं उलयल्या खातीर आमी मागले आशिल्लें बाबातान मागलें विश्वासान मागल्या पातयेन मागल्या तुवें आमकां दिल्या खातीर आमा समेस्तांक बरी भलायकी आमकां दिल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमी बाबातान मागल्या तुवें आमकां दिलाय सदांच आमकां राखताय सांबाळताय आनी बसताय जेजू अर्गां तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू स्तुती तुका समया जेजू ओगळाप तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू सर्गेंचे बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जनीत करून ह्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्याक अर्गां दिता सर्गेंचे बापा तुज्या पळय सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा भगवंत मारिपाक आमी तुका अर्गां दिता बाबा ह्या नोवेनाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिवेल्ल्या उपकारां बसत बापा भगवंत मारिपाक आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजें तें पातयेल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्ट आनी राशीन सांबाळन धरलेल्याक
बापा भगवंत देवानी पाद आमचो बापा तुवें तुज्या देवीक मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्ल्या दुबाव वेळे मदीक उजवाड दिल्ल्या कंदी दुखींनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा भगवंत देवानी पाद मुखार घालिता बाबा तुज्या एकल्या जनीत पुता जेजूचें नांवी तुवें नवसरांत तरतरेल्याक बेजोड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान देवच्या गटायन भरलेल्याक बापा भगवंत देवानी पाद मुखार घालिता या पुंतळा सांजू ताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवानी पाद मुखार या बग्यान सगळ्या सांजुदा मुखार जायती आजापां तुवें केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवानी पाद मुखार घालिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळार सबार प्रगतीची कामां तुवें जारी केल्ले खातीर बापा भगवंत देवानी पाद मुखार घालिता सांजुदा मुखान आमी मागलें सो तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तेकीत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवानी पाद मुखार घालिता मोगाळ पावणीन आमची मागणी ते सवाई राधे आमच्या समेच्या पांयातळ आमी समर्पण दिवया ताणें शिकिल्ल्या मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उसी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचोच पोर्तुग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षितां तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पसत देवा लागीं आमी आतां विश्वासान प्रार्थया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळण्या आनी पदकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मणयारांनी आतां दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गेंच्या बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भावा भयणीची सर ते सावा जारी करून सांजू ताच्या भक्तिकाच्या जिणयेन ताणी आशिल्लो संतोश आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गेंच्या बापा आमचे लागीं पती एक मागणी विसरलेल्यांची ते सावा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयतर ती सर्व ते सावा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मोगाळा बाबा गांवांत ते शेपर गांवांत फावो ते काम नासतना कश्टोच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या दयाळा बापा पवती जिणये संगाती मेळनासतना कश्टोचे सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणये संगाती मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जिवोवचें तेणें तूं तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांचे तेणें आशिल्ल्या सर्व काजारी जोडयांची तूं बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फावो करन तांचो संतोश सोडय म्हणून मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान रणये काकूल तुजे मये नमनच्या जिवा आमी दुखावलो मरता आमी परदेशी वेची मळखां ह्या दोगीच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तेर तूं आमची शिकय ते तुजे काकूळ गिदळे आमचे वरपती आनी ह्या पतीच्या उपरांत सगळ्यांचे स्नेही पोळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे हे मगाळे हे दुलोबी अंकवारी मरये पिडेस्तां बसत मागणें महिमा तुका सर पुतीत देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवण दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा सैम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमची सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थोया दयाळा बाबा आत्म्याच्या संकसणी आनी मोतीच्या वा कुडीच्या पिड्यांनी कश्टोच्या तुज्या सकरा आनी सकरणेचे दयाळ दीस घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीस कर अशें पदकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गूण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या समिया वरवीं सोम्याचे नांवी आमचो आधार सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो तुमचे सोबे दयाळा सोम्या बाबा तुज्या बुजवणदारा तुजे मीत नासलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कुस्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण मोडवे सदांच शांती समाधानान तांकां सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतोन बुकसोन जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां पूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत
जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वस्फूर्ती बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको. तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागो. दोलो पायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दी. देवाचो एकलोच पुत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगता तो आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या पोटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसवून वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजोळीत करो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आता आमी थोडो वेळ सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटो घेवया. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. Navartam tuka somiya, dinvastam tuka dhaniya, vakantam tuka rasnara, ullasam kurpe sagora. Navartam tuka somiya, dinvastam tuka dhaniya, vakantam tuka rasnara, ullasam kurpe sagora. Namaskar mahima सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आपल्या बळमाता, गाजयतां मैमतिंददा. हर्षितां बापा मोगाळा, वंदितां जेजू दयाळा, वर्णितां आपल्या बळमाता, गाजयतां मैमतिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार महिमा
hallelujah, 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 सुमी जेजो या पवित्र करिस्तान करो सोजरा साई आम्ही तुका नमस्कार करता हूँ आराधन करता हूँ स्तुती करता हूँ आमचे संगीत वा साई आमचे सवेत वा साई सुमया तुझी कृपा आमकां दी तुका वळखूंक तुका स्वीकार करूंक सुमया जेजो सगळ्या खालसान सगळ्या मनान सगळ्या आसक्तीन सगळ्या आत्म्यान तुजी स्तुती करूंक तुका अर्घां दिवंक तुका आराधन दिवंक तुजी सकत आमकां दी भोवळ आमकां दी घटाय आमकां दी कृपा आमकां दी सुमया तुका वळखुची कृपा दी तुजें आजारपण भोगची सकत तूं आमकां दी आमचे कश्ट आमचे पिड्या आमची कंत आमची बेजाराय आमची तेसावा आमचे आसो आशा गरजो सगळे तुज्या पांयां तळा ह्या वेळार आमी समर्पण करता सुमया जेजू वो थोडो वेळ तुजे संगत रावून तुका अर्घां दिवचें भाग तुका वळखुवचें तुका स्तुती करचें भाग तूं आमकां दी सुमया सगळ्या काळजान आमी तुजी स्तुती करता उबे रावया आनी देवाक सर्वेस्पर देवाक आमच्या जेजू क्रिस्ताक अर्घां दिवया उबे रावया कोणा उबे रावंक जायना तांणी बसयेत कोणा उबे रावंक जाता उबे रावचें आनी गावचें गीत जय जय धन्या देवाक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा Disu della diso della amca disu della diso della amca disu della disu della amca दिसू देला दिसू देला आमका सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्परा जय जय सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्परा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा मोग केला आमचो मोग दिला आमका 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 काळजातावन गाऊया आम्ही सर्वेस्पराक जय जय काळजातावन गाऊया सर्वेस्पराक जय 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 जय
धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा पातका आमची बक्षून स्वीकार केला आमका 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 खालत्या मोनान गावया आमी सर्वेत पोराक जय जय खालत्या मोनान गावया सर्वेच पोराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 सम्या जेसू तुझे दैवी कृपा आमकां हालेलुया 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 वड्ड्यान आमी म्हणया हालेलुया हालेलुया वड्डा तळ्यान तुझी कृपा आमी मागया हालेलुया 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 देखन बसिया अरे गाणी सुती तुका सम्या जेजो म्हटल्यार म्हणया अरे गाणी सुती तुका सम्या जेजो गाणी सुतका सुमिया जेजू अरे गाणी सुती तुका सम्या जेजो गाणी सुतका सुमिया जेजू तुवें केल्ल्या सर उपकारा खातीर गाणी सुतका सुमिया वायटा विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी तुका तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर गाणी तुका सुमिया जेजू कश्टांतले पिडे शिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी तुका सुमिया जेजू आज हांगासर येवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर गाणी तुका सुमिया जेजू पवित्र उकरिस्तान तुका सेवंक फावो केल्ल्या खातीर गाणी तुका सुमिया जेजू आराधन करूंक फावो केल्ल्या खातीर गाणी तुका सुमिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया जेजू सगळ्या काळजाने सगळ्या मोनाने हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका अर्घ दिता तुवें आमकां हर एकल्यांक राखलाय सांबाळलाय तुवें आमचो मोग केलाय सोमिया जेजू आमी लल्लान सुखी खर्न पाथक आदारन अस्कत काय एक संपडन पयस गेल्ल्या वेळार पयस गेल्ल्या वेळार तूं आमकां सोदून येताय राखून रावताय सोमिया जेजू कलत्या काळजाने व्हडा मोगाने तुज्या पांयां तळा आमी रावताव अर्घां दिताव स्तुती करताव महिमा दिताव तुका आमी दिन वाचताव तुका आमी वाखणताव तुजी कृपा आमी मागताव तुजी कृपा आमकां दी धैर्य आमकां दी भोळ आमकां दी घटाय आमकां दी सकत आमकां दी हालेलुया 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 दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया फुडें सकाळया जायतें बरेंपण जेजून आमकां केलां भलायकी दिल्या बरें बेळें दिलां बरो वावर करून सकत दिल्या बरी क्रिश्चन फळ दिलां दिसपडतो ग्रास आमकां दिला संपूर्ण रक्षण आमचें केलां जायतें बरेंपण जेजून केलां व्हडा सकाळया काळजांत हांव ताका अर्घ दिवया व्हडा मोखान व्हडा संतोशान अर्घ दिवया
जेजून कुरड्याक बरें केल्ल्या वेळार उडकणांगण व्हडल्यान ताणें देवाक अर्घ दिलें. अर्घा म्हळें, स्तुती म्हळें. कोडकारांक नितळ केल्ल्या वेळार बरें केलें हरय केल्यांनी उपकारी मनाचे ते जाले. जेजूक वळखले, अर्घां दिवंक शकले. आमी त्याच थाळ्यान अर्घां आमी दिवया, स्तुती आमी करया. आमच्या कुटुंबान जायतें बरेंपण आसा. सुमया, तुवें आमकां बरें केलां, आमच्या कुटुंबांत राखलां, सांबाळलां. आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें दिलाय. हर एका पैणा वेळार, हर एका कश्टांत, हर एका समस्यांत तूं आमचे संगत आसलोय. सुमया, सदांच संवसाराच्या अखेर पर्यंत तूं आमचे संगत आसाय म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. आमी पात येता, भावार दवरता, बरवस दवरता. सुमया, आराधन करता. तूं आमचे संगी आसाय म्हणल्यार संतोशान. सुमया, अर्घ आमी दिता, स्तुती आमी करता, काकूळट आमी मागता. आमची दया करे, आमची काकूळट करे. सुमया, आमच्या पथकाक शिक्षा तूं दिनाका. आमच्या कुटुंबादारांनी केल्ल्या पथकाक, भुरग्या बाळांनी केल्ल्या पथकाक, युवा जाणांनी केल्ल्या पथकाक, हर एका भाव भयणींनी केल्ल्या पथकाक आमी बक्षणे मागता. सुमया, आमची काकूळट करे. तुजी कृपा आमकां दी. कलतेपणान तुजे सरसी रावंक, तुका वळखोंक, तुजें आजारपण बघूंक. तूं आसाय, आमचे संग आसा, सदांच आसाय म्हणलें फात येवंक, भावार्थान जियोंक सकत दी. कश्ट येताना तूं आमचे लागीं आसाय. पिडा शिडा येताना तूं आमचे संगी आसाय. समस्या वेळार, हर एका वेळार सुमया तूं आसाय म्हणलें. तुजी कृपा आमकां दी. फात येवंक, भावार्थान जियोंक सकत आमकां दी. तुजे काकूळटीन आमकां बरें. आमची दया कर, आमची दया दाखय. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या मुझे तूं. सुडकाला बये जेजू, हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या मुझे तूं. सुडकाला बये जेजू, हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. काकुती सो सूर्यो तूं सोडवोंदरा. कुरपे सो सागर तूं पदवेदारा. काकुती सो सूर्यो तूं सोडवोंदरा. कुरपे सो सागर तूं पदवेदारा. धुन काढ तूं म्हाका तुज्या रक्तान. धुन काढ तूं म्हाका तुज्या रक्तान. नितळ कर म्हाका तुज्या पुत्रान. नितळ कर म्हाका तुज्या पुत्रान. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या मुझे तूं. सुडकाला बये जाल्ल्या म्हाका. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या मुझे तूं. सुडकाला बये जेजू, हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या मुझे तूं. सुडकाला बये जेजू,
अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दिताय तूं सर्वांक तुजो आदार, पावताय तूं सदां कश्टा वेळार, दिताय तूं सर्वांक तुजो आदार, पावताय तूं सदां कश्टा वेळार. हात बांदायला तुजे मुखार, हात बांदायला तुजे मुखार, वेंगेंदर म्हाका कर तूं सलवार, वेंगेंदर म्हाका कर तूं सलवार. दया दाखय जेजू, पाकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुडकला भंय जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू, पाकी जाल्ल्या म्हजेर तूं, सुडकला भंय जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्या आमची काकुळत करे, सोम्या आमची काकुळत करे, सोम्या आमची काकुळत करे. आमी केल्ल्या सर सुखींक, आमी केल्ल्या सर पदकांक, आमच्या उणेपणाक, आमच्या रागाक, आमच्या मनस्तापाक, बरें करिनातल्याक, बरें उलयनातल्याक, बरें चिंतिनातल्याक, तुजी कृपा मागनातल्याक, तुजी ससाई मागनातल्याक, तुजे संगी येनातल्याक, तुका वळखनातल्याक, तुजें आजारपण बगिनातल्याक, आमच्या सक्तेचेर पातयल्ल्याक, ल्हान ल्हान संगतीन झगडें केल्ल्याक, राग दवरल्याक, बेजाराय उलयल्याक. सोम्या आमची काकुळत करे, सोम्या आमची काकुळत करे, सोम्या आमची काकुळत करे. आमची भिरमत पावय, आमची भिरमत पावय, आमची भिरमत पावय. सोम्या तुजी कृपा आमकां दी, सोम्या आमकां तुजी कृपा दी, सोम्या आमकां तुजी कृपा दी, सोम्या आमकां तुजी कृपा दी. कश्टांच्या वेळार, निराशी जाल्ल्या वेळार, धैर्य सांडल्या वेळार, अस्कत काय सांपडल्या वेळार, पातकाच्यो थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार, तुका आराधन करूं नाका म्हूण बगल्ल्या वेळार, मागणें करूंक आळसाय जाल्ल्या वेळार, तुजें उतर आयकोन जियोंक आमकां मन नातल्या वेळार. सोम्या आमकां तुजी कृपा दी, 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 सोम्या आमकां तुजी कृपा दी. आपोस्तलांक दिल्ली कृपा, सोम्या आमकां कृपा दी. मोरयेक दिल्ली कृपा, सोम्या आमकां कृपा दी. कृपेन आमी वाडोवंक सोम्या आमकां कृपा दी. सोम्या आमकां बळवंत करे, सोम्या आमकां बळवंत करे. हर एका कश्ट वेळार, हर एका समस्या वेळार, भावार्थ दुबाव येताना, घरांत एकामेका दुबाव येताना, सोम्या आमकां बळवंत करे, सोम्या आमकां बळवंत करे, सोम्या आमकां बळवंत करे. तुज्या शक्तीन आमकां बरें, सोम्या आमकां तुज्या शक्तीन बरें बरें कर. मागणें करूंक शिकय, तुज्या आपोस्तलांक शिकयल्ल्या बरें आमकांय मागणें करूंक शिकय. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. हर एका संदर्भार सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय, सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. मागणें करचें नाका म्हूण मती घेतना सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. हेरांच्या गरजा पावोवंक नाका म्हूण बगतना
हेरांक पिडेस्तां खातीर मागोवंक फुडें वेताना हर एका कुटुंबाच्या संद्यांक तुज्या सन्यांक हर एका भुरग्यांक एका भुरग्यांक हर एका युवा जाणांक एका योजना हर एका प्रायवंतांक एका प्रायवंतांक मागूय आमकां मागणी करूंक शिकय मागोवंक शिकय सोमी आमकां मागणी करूंक शिकय मागणी करून सोमी आमचो भावार्थ चडय भावार्थ चड सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ चड मागणे करता आसतना मागणे करता आसतना सोमी आमचो भावार्थ चडय सोमी आमचो भावार्थ चडय भावार्थ चड सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ चड भावार्थान मागोवंक फुडें वेताना मागणे करूंक फुडें वेताना सोमी आमचो भावार्थ चडय हेरांच्या गरजांक पावोवंक येताना तुज्या नांवान हेरांक बरें करूंक वेताना ल्हान ल्हान संगतींनी तुका बरें करतना आमच्या भावा भयणी कुमक करूंक वेताना तुका अर्गां दिवंक वेताना सोमी आमचो भावार्थ चडय भावार्थ चड सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ चड सोमी आमचो भावार्थ चडय सोमी आमचो भावार्थ सोमी आमचो भावार्थ चडय आमचो भावार्थ चड सोमी आमचो भावार्थ चडय येसू नामा अनागी बरावसे जेजूचें नांव आमकां एक बरवसो ताचें नांव आमी उसारतना आमचो भावार्थ बरवसो दडतो जाता आनीक सोम्या लागीं आमी सरता भावार्थान घट जाता बळवान जाता येसू नामा अनागी बरावसे ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ
ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳೆದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳೆದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ वेरवया जेजूक आमी समर्पण करया तुझ्या जल्मा बेस्ताक आमी बोलकिशिल्यान तयारी करता समर्पण करया हांवें म्हळ्या उपरांत तुमी म्हणचे सोमिया जेजू सोमिया जेजू म्हजें सगळें कुटुंब तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता आमी समर्पण करता सोमिया जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पित सोमिया जेजू सर्व कश्टांतले पिडे शिडेंतले खंती बेजारायंतले नांतर मोरनांतले आमकां निवारे सोमिया जेजू सोमिया जेजू आमच्या पथकाक आमी भोगसणे मागता काकुळत मागता तुजी कृपा आमी मागता सोमिया जेजू आमचें घर सुवात हर एक बेळे हर एक कृषी हर एक मनजात तुज्या पांयां तळा समर्पित सगळे आमचें कुटुंब आमचे शेजार आमचो वाडो हेर धर्माची भाव भयणी सगळ्यांक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पित सोमिया जेजू आमची कूड आमचो आत्मो तुज्या पांयां तळा समर्पित आमची चिंतना आमचे कश्ट आमचे समस्ये सगळे तुका समर्पित सोमिया जेजू आमचे हर एक समस्ये आमची पिडा शिडा आमचे लुकसाण आमचे वायट सगळे तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमिया जेजू तुज्या आजारपणान जियोंक तूं आमचे संगी आसाय म्हणलें वळखूंक तुजी कृपा आमकां हर एकल्याक तूं दी सोमिया जेजू सगळ्या काळजान आराधन करूंक तुजी सकत तूं आमकां दी तुजें बळ आमकां दी तुजी गटाय आमकां दी एम्मोसेच्या वाटेर सिसांक संगात दिल्ल्या बरी आमच्या कश्टांत निरासपणांत बरोवसो सांडटाना तूं आमकां हर एकल्याक तुजो संगात दी तूं आसाय म्हणलें आमच्या मोतीक उजवाड दी सोमिया जेजू तूं आमचे संगी सदांच आसाय म्हणलें पाथ्यूंक बरोवश्यान जियोंक पवार्थान जियोंक तुजी सकत तूं आमकां दी बळ आमकां दी घटाय आमकां दी हालेलुया 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 सोमिया जेजू आमची पयण करची सर्व वाहनां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता आमी वापरची हर एक वस्त तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमिया जेजू आमचे हर एक मिशिनां यंत्रां तुज्या पांयां तळा समर्पित
सुम्या जेजो आम्ही करसो वावरे फळादी खरे तुझेर पाथीवन सडीत मागणे करणे तुझे उथरे वासो नियाळण जियोंक तुझी दैविक सखत दी आमच्या माथ्याचेर पवित्र थेल मागता असताना आमकां तो पवित्र करे आमचे कुटुंब पवित्र करे आमचे वायट सवयो वडण्यो सगळे हुमटून उडय आमच्या शिराशिरांनी हाडाहाडांनी हर एक आमच्या जिवांत तुझो आजारपण तुझे आजारपण आम्ही बघूंक तुझी सखत दी तुझ्या पवित्र रक्ताने हातून आमकां निथळ करे पवित्र करे कुरपेन बरे धैर्यान बरे सक्तेन बरे हालेलुया 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 दयगन बशा पवित्र तुम्ही जे गीत म्हणटाना तुमच्या माथ्याच्या तळवेचेर पवित्र तेल आमी मागता पवित्र तेल मागता आसतना म्हाका तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तूं कोणा मागता म्हणून सांगून हांगासर आयल्यात सगळ्यां खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर भाव भयणी खातीर प्रायवंतां खातीर पिडेस्तां खातीर त्या सवां खातीर हर एक खातीर म्हाका तुमच्या माथ्याचेर आमी ह्या वेळार पवित्र तेल मागता पवित्र तुमचें गीत आमी गायता जाणवाय तुझ्या मर्मोनाक म्हज्या कुरपेन परमाका दिन तुका सेवा जाणवाय तुझ्या मर्मोनाक म्हज्या कुरपेन परमाका दिन तुका सेवा देण्याच्या दातारा भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले
विचार असणारा आत्म्या पदवीदारा हालेलू हालेलुया सर आमची मागणी त्या सवा उड्या सगळ्या दिबी गेल्या उड्या सगळ्या सर आमची मागणी त्या सवा कोणा खातीर आमी मागूंक सर आयल्या आमच्या खातीर कुटुंबादारा खातीर भाव भयणी खातीर तुजी कृपा आमी मागया कुटुंबाच्या सद्या पिड्या आसा बरो समस्या आसात कश्ट आसात बेजाराय आसा हे सगळे उड्या सगळ्या जेजू भेटून दिवया सुमी जेजू सगळे आमचे कुटुंब भाव भयणी हरी एकल्यांक तुका आमी भेटयता परगांवांत असले आमची भाव भयणी आसात दिसपडत्या ग्राहसा खातीर पयसिल्या गांवांनी वावर करतात कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर तांचे खातीर आमी मागया जायत्यांनी मागणें विचारलां आमचे खातीर मागा थंयसूय आमी उडास काडया भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर प्रायवंतां खातीर पिडेस्तां खातीर विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यां खातीर काम नासतना कश्ट जाल्ल्यां खातीर सैरीक नासतना कश्ट जाल्ल्यां खातीर आमी मागया जायती भाव भयणी विविध समस्यांक वळख जाल्ली आसात अवघडाक अनवरांक वळख जाल्ली आसात तांचे खातीर आमी मागया आमची वैयक्तीक गरजो आसात ती उड्या सगळ्या बुरवशान भावार्थान मागया जेजू जायत्या पिडेस्तांक गूण करतना तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो म्हळें तेच भावार्थान आमी मागया आमचो भावार्थ जेजू विचारता सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ आसा तरी आमी मागिल्लें आमकां मेळटा जेजू आमचो भावार्थ सडय तुजे कृपे वरवीं आमी चड भावार्थांत जियोंक शकता आमची मागणी आयकोन घे जेजूचे जल्माचें फेस्त आमी आचरण करतना नदलांचें फेस्त आचरण करतना प्रत्येक तरान मागया आमची कुटुंबां संतोशाची जावं दी हॅप्पी क्रिसमस म्हणून एकामेका आमी विश करतना ते हॅप्पी या संतोष समाधान बरेपण आमचें जावं दी सुम्या संतोशान एकामेका वांटून घेवंक संतोष जोडतो करूंक आमचो आनी हेरांचो हर एकल्यांचो संतोष जोडतो करूंक तुजी कृपा दी बुकसूंक कृपा दी एक बरें कुमसार जावंक नितळ काळजान जेजूच्या जल्माक आमी तयार करूंक तुजी सकत दी तुजें बोळ दी तुजी घटाय दी दोनी हात वयर उबारया आनी आमची मागणी
स्तुती करच्या मरी पाद बेटर दिव्या अर्गा जिस्ती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yesuचे बेसांव जोडून आमकां समी तयार करया. गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपांबोला नव्यो रीती आदया solvon vecească trișmea bavartace bolodivia zășe bapa tășe puta ulasani stutiza podvi mai masasna sasna Eka stalian hărsita Tuca dogancha spirita Sămina vărta Amen. प्रार्थुयां. ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचा उघडा असतोय आमकां सोडलाई. तुझे सोडवणे स्वपळसदान समजिते बघी सुरको तुझ्या कुडीच्या रक्तच्या पवित्र मिस्तेराक आम्ही मान करूंक दयेन आमकां पवोकर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. ये या नमस्कार करया ये नमस्कार करया ये नमस्कार करया धनिया ये नमस्कार करया ये नमस्कार करया ये नमस्कार करया धनिया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया. मोगाळ पुता सोवे हांव पळय आशिर्वाद दिव आमकां. बघेवन कुर्साचे कृपे मेळोवंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगच्छानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे
तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं दिव्यवाणी